एक भुरगो ताचो बापूय टिचर आसलेलो आनी एकदम बरो टिचर आनी तो तें इस्कॉल चलयतालो. आपल्या भुरग्याक बरो जावंक जाय म्हणून ताका आपोवन ताका शिकयतालो. पूण भुरगो बापायच्या आयकोचें आसतना आपणाक जाय पळय तशें कोत्तालो. बापायक पयलो म्हणून हितून खूब राग येतालो. हो म्हजो भुरगो म्हज्यानूच ताका शिकोवंक जायना कितें म्हणून हें. आनी पयलो म्हणून तूं बेजार जातालो. मागीर ताणें ताका आपोवन प्रत्येक वेळार तसोच कोत्तालो. तो अदीक वायट जायत वतालो. शेकी ताणें आपलें मन बदल्लें. हांव म्हज्या भुरग्याक ही संदी दिता, पूण तो ती कशी वावुरता तें ताचेर आसा. हांव ताका बरे भशेन सांगतलो, बरे भशेन सगळें दिवंक जाय तितलें दितलो, पूण तें ताचेर अवलंबून आसा. शेकी हो भुरगोय व्हड जालो पूण चड शिकलो ना. इस्कॉलांतलो भायर सरोन कितेंय काम करूंक लागलो. बापूय येदो व्हडलो शिक्षक प्रिंसिपल आसलेलो आनी हो ताचो भुरगो हे भशेन जियेतालो. लोक म्हणटाले कितें म्हणून जालो ह्या चेड्याक, कित्याक म्हणून तो असो बापाय सारको जावंक ना. शेकी बापूय मेल्या उपरांत त्या भुरग्याच्या मनांत आयलें, कित्याक म्हणून हांवें म्हज्या बापायचें आयकूंक ना. हांवें आयकल्लें तर जाल्यार हांव एक व्हड मनीस जातलो आसलो. आतां पळय म्हजी गती कशी आसा पळय ती, म्हजी स्थिती हे भशेन आसा आनी म्हजो फुडारूय हांवें हे भशेन घडोवन हाडलेलो आसा. म्हणत पळयात भाव, आमी सगळीं जाणां तशींच. आमचो सर्गेचो बाप प्रत्येकांक हे भशेन आपयता. आमी म्हणटाले हो भुरगो कसलो, आयकूंक जाचलेलो न्हय, पूण आमी तेच भाशेनूच. आमी बापायचें सगळें आयकना, आमकां जाय पळय तशें कोत्ता आमी. तर हें आमी मनांत हाडया. आनी आयज पळय आमी आयकता तें खरेपणी कुरपेन बरोवन सायबीण मायन म्हणलें, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे, तूं म्हजें सगळें घडोवन हाड. देवा लागीं कांय जायना म्हणून ना, देवा लागीं सगळें घडोवन येता. तिका एक सादे अस्तोरेक भुरग्याक म्हणनाय तूं देवाची आवय केली आनी देव तिचो पूत जालो. हें व्हडलें एक अजाप, केदें व्हडलें बाग हें. आनी हे परी सायबीण माय उदेशी आमकांय हो बाग मेळ्ळलो आसा. आमी सगळीं मनशाक कळ्ळ तिचे सारकींच देवाची येवजण आमचें सगळें घडोवन येवन दी म्हणून आमचो हो सुस्कार जावंक जाय. आनी हे परी जायत तर जाल्यार आमी प्रत्येक जाणां देवाची येवजणे प्रमाणे आमी प्रत्येकान कितें करूंक जाय तें देव आमचें सगळें करतलो. आनी तेन्नाच की आमी खुशाल जातले. तेन्नाच की देवाची येवजणे प्रमाणे आमचे सगळें दूत येता ते खुशाल जावन वेतले आनी आमी खुशालकायेन सगळ्यांचो परामर्श करतले. तर हे आयज फेस्त आमकां हीच आठवण करून दिता. तर आमी सायबीण माय सारकीं अदीक आनी अदीक जावंक आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यात येतात ताका हाजीर जावया. आमी हाजीर जावंक ना, कितले फाटी आमी आयकलां, पूण ते भाशेन आमी कितलीं जाणां म्हणून जियेता. ताणेंच आमकां सांगलां, हांव तुमचें सगळें रिगून रावतां प्रत्येक सुस्कारान. आनी आमी सुस्कार भायर सुटना ताचें सगळें रिगून रावया. आनी हे परी तो सगळ्या स्वातीचेर आसा, भितर आनी भायर. ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया आनी ताच्या आनंदान, शांतीन, गोठायेन आनी खरेपणी देवान आमकां येवजिल्लें आसा तें काम आमी पूर्णपणी शांती पावोवंक ताचीच कृपा मागून आतां आमचें जिवीत ताका भेटोवया.